ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा. सर्वप्रथम मुरलीधर चरण प्रभू आणि थई आशील सगळे भक्तांक मगले भावपूर्ण दंडवत प्रणाम. हांव युनिवर्सिटीन तू हेड आसतील त्यावेळी मस्त पीएचडी स्टुडंट्सांक गायड करतालो. त्यावेळी जो कोणी विजिटर येताले ते म्हाका विचारताले की तू पीएचडी गायड आस आणि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आस, तुका भगवद्गीतेंत कशी इतले रस आसा. त्यावेळी मग एकच उत्तर आसतालें तांकां. ते उत्तर म्हळ्यार भगवद्गीता म्हळ्यार आत्माच विज्ञान, सायन्स ऑफ द सोल. आत्मविज्ञान आणि ह्या विज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ दुसरे खंयचे विज्ञान ना. त्यामुळे म्हाका भगवद्गीता विज्ञान भोव आवडटा म्हणून उत्तर दिता हांव. आणि त्याप्रमाणे म्हगेले जिवनांतून भगवद्गीता ने प्रमुख अशी ताजे कॉन्ट्रिब्युशन आसा. तर म्हाका आदी ही संधी दिली, तुम्ही अवसर दिलो भगवद्गीते बद्दल उलोवच्याक. ताचे खातीर हांव भारी आभारी आसा तुमी सगळ्यांक. गीतान तू 5 विशयांची चर्चा आसा, तुमकां गोत आसा ताजे बद्दल. एक म्हळ्यार ईश्वर तत्व. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण. दुसरं म्हळ्यार जीव म्हळ्यार आत्मा. आणि तिसरं म्हळ्यार प्रकृती. चौथ म्हळ्यार काल. हे चारही शाश्वत असते. आणि पांचवं म्हळ्यार कर्म. हे शाश्वत नाही, अशाश्वत. या प्रकारे भगवद्गीतांत श्रील प्रभुपाद हाजे बद्दल प्रास्ताविकांत मस्तितले सांगता. तरी हाजे नंतर हांव प्रत्येक अध्यायाचे संक्षिप्त थोडे वर्णन करू इच्छिता. तातूंत मस्तितली त्रुटी आसूं फावो ती, चूक आसूं फावो ती. ताचे खातीर हांव पयल्याची तुमगेली क्षम मागता बलकल चूक जाल्यार. तरी प्रथम अध्यायांतून अर्जुन श्रीकृष्ण सारखे आसा, श्रीकृष्ण सारखे आसा. तरी त्यातून प्रथम अध्यायांतून अर्जुन युद्धस्थळाचे निरीक्षण करता. आणि ते निरीक्षण करतना धृतराष्ट्र आणि संजय तांगल संवाद आसा. संजय वेदव्यासागल कृपेने जे यज्ञस्थळी युद्धस्थळी जे जाता आसा ते तो दिसतो असता. त्यामुळे दूरदर्शन म्हणून हरकत ना. तरी तो पुरा वर्णन धृतराष्ट्रा करता. तरी शारीरिक दृष्टीने आणि अध्यात्म दृष्टीने दोन्ही दृष्टीने कुर्ड आशिल्लो धृतराष्ट्र जाणू इच्छिता की कल चल्ल्या युद्धांतून. संजय ताका पुरा कल्पन दिता. दुर्योधनूय गुरु द्रोणाक सैन्य शक्ती बद्दल सांगता. आणि कुरुक्षेत्राच्या रणभूमीचेर शंखनाद ऐकूंच्या येता. श्रीकृष्णाक पंचजन्याथान सुरवात जाता ताजी. कळ्ळें. ह्या प्रसंगान तू अर्जुन अत्यंत उत्साहाने म्हणता कृष्णाक. श्रीकृष्ण पूर्ण परमेश्वर भगवान कृष्ण ताका सारथी आसा. ताका उत्साहान म्हणता सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामी अच्युत. आमकां रथ जे आसा सेना मध्ये घेवन वच म्हणून. त्यामुळे हाजो अर्थ आसा की त्या वेळार ताका युद्ध करचो उत्साह आशिल्लो, नाजाल्यार कल्यार सांगता तो वता रणभूमी वता रथ घेवन कृष्ण सेना मध्ये घेवन राबयता. त्यावेळी ते आपले पितामह भीष्म देव, गुरु द्रोण आणि आप्त संबंधिक सगळ्यांक पळयना फुडें अर्जुन एकदम हताश जाता. आज मेडिकल लँग्वेजान उलोवचें गेल्यार नर्वस ब्रेकडावन जाता ताका. आणि तो दुःख फार दुःखांत वता आणि म्हणटा
की आता म्हाका युद्ध करची कांय उत्साह ना. तर आणि मस्त तितलं कारण दिता तो कल्ल्याक करचें ना युद्ध म्हणून. एक म्हणटा म्हळ्यार करुणा ताका मनान तशी करुणा ती. दुसरं म्हळ्यार युद्ध करून कसले फायदे जावचे सती, कोणाक सुख मेळचें सांगतो, कोणाक सुख मेळचें ना, ते ती म्हाका युद्ध करची इच्छा ना. पाप कर्म जातली, कुटुंब आणि समाज व्यवस्था आणि वायट जातली, आणि त्या ती म्हाका हे आणि मस्त अनिश्चितता असं मग युद्ध करचे ना अशें सांगून तो युद्ध करचे बंद करता. हे प्रथम अध्यायान तूं चर्चा आसा. द्वितीय अध्याय हाका गीता सार म्हणटा ती. त्या गीता सारांतूय क्षत्रिय अर्जुनागाली स्थिती, मनस्थिती आणि ताका शारीरिक स्थिती पळोवन कृष्ण गोजी घालता ताका, ही स्कोल्ड्स हिम. ते म्हणटा आणि अर्जुन एकदम भांबावन वता. भांबावन गेलेल्या परिस्थितीत अर्जुन कृष्णाक शरण वता आणि शिष्यत्व स्वीकारता. श्री कृष्ण रथ चलयता असो, रथ चलयतले श्री कृष्णाक शरण वतो आणि म्हणता कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामी त्वाम धर्म सम्मूढ चेतः यश्रेयसां निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेहम शादिमाम प्रपन्नम. तर शिष्यत्व तो स्वीकारता आणि श्रीकृष्ण सखा आशिलो आता गुरु जाता. आणि कृष्ण पहिले सर्वात प्रथम दुसऱ्या दयान तू आत्मा बद्दल ज्ञान दिता. देहिनोस्मिन यथा देही कौमारम यवनम जरा इत्यादी इत्यादी ज्ञान दिता. कडे तो अर्जुना सांगता हे सुख दुःख जे आसा ती जगांतू अस्थायी आसा ती. आणि त्यावेळी तो श्लोक असं प्रसिद्ध श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यस्ते ताम तितिक्षस्व भारत. ते अस्थायी असं ते. कडे सांगता कृष्ण जन्मा कायल्यांक मृत्यू अटल असं जातस्य हि ध्रुवम मृत्यू ध्रुवम जन्म मृतस्य ते हे सांगता. आणि कडे आत्मा गुणधर्म कर, वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आत्मा त्या सांगता. नैनम चिंतंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका इत्यादी इत्यादी ते गुणधर्म सांगता. कडे अर्जुनाक ह्याच अध्यायांतून निष्काम कर्म बुद्धियोग आणि भक्ती बद्दल बोध दिता दुसऱ्या अध्यायांतून. आणि इकडे स्थितप्रज्ञागली लक्षण कली ताजे बद्दल दोघांमध्ये चर्चा जाता. आणि इकडे सांगता सुख दुःखे समे कुत्वा लाभा लाभव जया जयो तो युद्धाय युजस्व नैवम पापम वापससी. तो त्यामुळे ती एक दृष्टीने युद्ध करूक प्रेरणा कृष्ण अर्जुनाक दिता हे दुसऱ्या अध्यायांतून. तृतीय अध्यायांतून कर्मयोगाबद्दल असं ज्ञान दिता कृष्ण. श्रीकृष्ण अर्जुनाक सांगता कर्म सर्वांनी करूका, सगळ्यांनी सगळे कोणेय असतो ऋषी मुनी असो कोणेय असो सगळ्यांक तांगल कर्म त्यांनी करूका ती. आणि जाल्यार विष्णूक प्रसन्न करचे खातीर कर्म करता ती, स्वार्था खातीर कर्म करून. यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचार. याप्रमाणे कृष्ण अर्जुनाक सांगता, संक्षिप्तान सांगता असं. ह्याच अध्यायान तो अर्जुन कृष्णाक एक प्रश्न विचारता, वो महत्वाचा प्रश्न तो. अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजते. कोणाक पाप कर्म करची वृत्ती असना जाल्यार तिके मनुष्य पाप करता. हाचे कारण कळ्ळें, अनिच्छनपि वार्ष्णेय, इच्छा नासतना सुद्धा त्याला पाप कर्म घडता ती. हाचे कारण कळ्ळें कृष्णा अशें तो विचारता. तर श्रीकृष्ण उत्तर दिता कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समद्वा महाशनो महापापमा विद्येनो मिहवैरिणा. तरी ज्ञान आणि कामवासनेने आवृत जाता. आमचे जे ज्ञान असत त्याच्याने आवृत जाता आणि अज्ञानाने आम्ही भवबंधनातून शिरकता ते. अशी श्रीकृष्ण ताका अगदी संक्षिप्तान सांगता. कर्मयोगाच्या माध्यमाने आमकां आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त जाता, जेणेकरून आम्ही आध्यात्मिक प्रगती करू शकता ती, अशी श्रीकृष्ण अर्जुनाक सांगता. चौथ अध्याय म्हळ्यार दिव्य ज्ञानाबद्दल. आध्यात्मिक ज्ञान कशी प्राप्त करू जाता
हे ह्या 4थ्या अध्यायांतून श्री कृष्ण अर्जुनाक कोणते कोण सांगता परंपरा पद्धतीने ज्ञान प्राप्त करका दुसरे कलम मार्ग ना परंपरेंतू स्थापित गुरुला जाऊन किंवा प्रामाणिक गुरुला थांबून आमका आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करका तरी आणि तो सांगता कृष्ण सांगता इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत तो सांगता की हे जे ज्ञान असं हांवें विवस्वान दिलेलं आहे आणि त्यावेळी अर्जुनाक मनात कुतूहल जाता रे आम्ही दोघ जाण हांगाचे आसती एकत्र आसती कंटेम्पररीज आसती कशी सूर्य कशी दान दिलें सांगता मस्तीतलो जन्म हांवें केले ती मस्तीतलो जन्म तुगेलो जाल्यार ती जाल्यार म्हाका जे जन्मान जे केले म्हाका स्मृती आसा ती स्मृती तुक ना तेमीत हांव सांगता असो तेमीत हे परंपरेन तूं हे ज्ञान दिवंका आनी कडेन त्याच अध्यायान तूं तो भोगमटो श्लोक आसा तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः तरी आम ज्ञान प्राप्त करूंक जगांत आमी कसलें शिकूंक सुद्दां कोणा कोणा तरी इन्स्ट्रक्टराक किंवा कोणा तरी टीचर वता ती जाल्यार आध्यात्मिक ज्ञान घेवचे खातीर आमी मस्त विचार करता ती तो हांगा सांगता श्री कृष्ण की यू हॅव टू शरण घेवंका गुरु गेले तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षांति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः तो तत्वदर्शी गुरु लाग तू वचून ताका शरण वचता आणि पूर्ण त्या शरण वचून गुरुक आमी देवावरीची देव म्हणून जाल्यार देवावरी ताका आमी मान दिवंका गौरव करका म्हणून साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उत्तसता भावते एव सदी आमी नित्य म्हणता ती प्रार्थना तरी तशी ते गुरुला थांबून असले गुरु लागे प्रामाणिक गुरु लागे वचून आमी ज्ञान प्राप्त करका कडे 5 अध्यायांतून कृष्ण भावना भावित कर्म कश करका ताजे बद्दल विस्ताराने श्री कृष्ण सांगता भक्तीने ह्या अध्यायांतून अर्जुन श्री कृष्णाक विचारता भक्तीन कर्म करचे श्रेष्ठ की कर्म त्याग श्रेष्ठ हा प्रश्न विचारता मुख्य प्रश्न 3ऱ्या अध्यायानंतर कृष्ण परत कर्मयोगाची कृष्ण भावना भक्ती आणि कर्मांची विस्ताराने चर्चा करता कृष्ण म्हणता कर्मफल त्यागाने शांती मिळता निष्काम कर्मयोग कर्मत्यागापेक्षा सरळ असं अशी करून कृष्ण निष्काम कर्मयोगाबद्दल माहिती अर्जुनाक दिता ह्याच अध्यायांत कृष्ण जगत शांतीचे स्रोत त्यावेळी सांगता भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातना माम शांती रचती कशी विश्वान तो शांती प्रस्थापित करेद पीस फॉर्म्युला प्रभुपाद केनाज बद्दल उलयतालो कशी शांती प्रस्थापित करेद हे गोमटे कोण सांगता मुखायल अध्यायांतून 6व्या अध्यायांतून ध्यान योगाबद्दल श्री कृष्ण इंद्राक ज्ञान दिता हांतू कृष्ण अष्टांग योगाचेरी चर्चा वाढवून सांगता मनाचेरी नियंत्रण कश करेद अष्टांग योगाची चर्चा विस्तारांतू सांगता ह्या योगाची सफलता म्हळ्यार आंतरिक परमात्मा दर्शन तो परमात्मा दर्शन हांतू जाता तरी ह्याची अध्यायांतू अर्जुन एक प्रश्न विचारता म्हणता की मन आमगल सगळ्यांगले भो चंचल असं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाती बलवत दृढम तस्य निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम म्हणता की एखाद वेळेला एक टॉर्नेडो किंवा तुफानी वाऱ्याचे नियंत्रण मजमीत करू जातले जाल्यार मनाचेर करचे भो कठीण असं कृष्ण म्हणना अरे मूर्खस तू म्हणना कृष्ण म्हणता तू म्हणची ते बरोबरच म्हणून असंशयम मी महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौंतेय वैराग्येन च गृह्यते मनाचेर नियंत्रण करचे भोव कठीण असं जाल्यार कठीण असं म्हळ्यार करू जायना म्हणून न्ही करू जाता गुरुगल मार्गदर्शना अंडर अभ्यासेन आणि
आणि वैराग्यानं करू जाता. निमित्त हे आम्ही ताचो स्वीकार करून आम्ही मनाचे नियंत्रण करून आम्ही आमगेल्या भक्तीन तू मुखारी वचका. कडे अर्जुन प्रश्न विचारता, एखाद मनुष्य योगांतू जरी असफल जाता किंवा तागल योग जे विधी आसा ती अपूर्ण जाता तरी तागल कल गती म्हणून सुरुवात केल्या ताणे प्रारंभ केला जाल्यार पूर्ण जायना किंवा तांतकले विघ्न येता ती तर असले मनुष्याला कल जाता म्हणून. तर कृष्ण म्हणता की शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते. म्हणजे कोण योग भ्रष्ट जाता एक जन्मांतू ताका तागल पुनर्जन्म जाता एक अत्यंत म्हणजे धर्मपारायण परिवारांत जन्म जाता आणि मुखारी तागले आध्यात्मिक जे प्रवास आसा तो सफल जाता. कांय काळजी करसारक ना अशें सांगता. तो एक योग्य कुलांतू जन्म जाता, श्रीमंत कुलांतू किंवा ज्ञानी अंगल कुलांतू खंय कृष्ण भावना मृत त्या करूक जे सगळं योग्य वातावरण आसा असले कुटुंबांत जन्म जाता ती योग भ्रष्ट. त्यामुळे ती आम्ही करत व्हरका कृष्ण भावना भावीत विचार करका म्हूण ना मुखार कल जाताले म्हणून. भगवंत असं भगवंत काळजी घेता आणि एक मुखार ह्या जन्मान जरी आमगेले सफलता मेळ्ळी तरी मुखार जन्मांतू निश्चितपणे आमकां मेळटा हो आज आमकां विश्वास आसका. तर हे श्रद्धा आसका हे सांगता. 7वे अध्याय दोन 12वे अध्याय थाय स्वतः बद्दल पूर्ण ज्ञान भगवंत दिता. भगवंतागेले विविध भौतिक आणि आध्यात्मिक तागेले जे शक्ती आसा ती ताजे बद्दल ज्ञान आमकां 7वे अध्यायांतू मेळटा. म्हणजे भगवत ज्ञाना बद्दल हातूं वर्णन आसा. तो श्री कृष्ण प्रकृतीचे सत्व रज आणि तमो गुणाचे स्वामी जावन आसा. हे 3 गुण जे आसा ते आमकां बांदून दवरता ती दोळ्याक दिसना ती जाल्यार आमकां बांदून दवरता ती आणि प्रत्येक बाबतींत ते आमचेर म्हणजे तांगेले आम्ही परतंत्र आसा ती ह्या दृश्टीन पळोवंक गेल्यार 3 गुणांचो प्रभाव आमचेर जाता आसता. तरी हातूंत कृष्ण म्हणटा की हे प्रकृती 3 गुण जे आसा ती ते दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामयतां तरन्ति. ते 3 गुणांचे स्वामी जावन आशिल्ले श्री कृष्णाक शरण वचूंक गेल्यार आमी हे त्रिगुणातीत जावेलं अशें सांगता. तर नंतर ह्याच अध्यायांतू कृष्ण म्हणता 4 प्रकाराचे व्यक्ती ज्यो आसा ती म्हाका शरण येता ती म्हणून. आणि 4 प्रकाराची व्यक्ती म्हाका शरण येना ती आणि 4 प्रकाराची व्यक्ती म्हाका शरण येता ती. शरण येनातील व्यक्ती कोण? नमाम दुष्कृतीनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञानः असुरं भावम आश्रितः. हे 4 प्रकारचे लोक जे आसा ती आमगेले आश्रय घेना ती. कडे दुसऱ्या श्लोकान म्हणता कृष्ण चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतीनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. ह्या प्रमाणे कृष्ण सांगतात की 4 प्रकारचे लोक शरण घेतात ती 4 प्रकारचे लोक शरण घेना ती. कृष्ण कधी फरक पडना आम्ही शरण घेतले गेली आमगेलो फायदा असतो कृष्ण शरण घेतले म्हणून. हे 8वे अध्यायांतू अर्जुन कृष्णाक भगवत प्राप्ती बद्दल ज्ञान दिता. तरी ह्या अध्यायांत अर्जुन कृष्णाक ब्रह्मन कर्मफल भौतिक सृष्टी देवता आणि मुख्यतः अंतकाळांतू आम्ही कल कोरका कृष्णागल उगडास कशी कोरका अंते विष्णू स्मृती कशी हाऊ टू रिमेंबर द सुप्रीम लॉर्ड हे हाजे बद्दल सांगता. आणि हातूं दोन्ही भोग आमचे श्लोक जे आसा ती अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः. अंतकालांतू जो आम्ही श्री कृष्णाक जरी तागल स्मरण केल्यार आमकां जे
गती मेळची आसा ती सुयोग्य जावन आसतली. आणि कृष्णाक अंतकालांत जरी स्मरण करता जाल्यार अशी न्हय की आमी लास्ट मिनिट जन्मभर हांव पाप कृत्य करता आणि लास्ट मिनिट हांव कृष्णाक स्मरण करता, हे जावचें ना, अशक्य आसा. कशी करून की हे युद्धांतून जरी भाग घेवनचो आसा, हे युद्धांतून जे सैनिक आसा ती नित्य तांकां ट्रेनिंग जाता. अशी न्हय की युद्ध पाय आसा म्हळ्यार आज मी ट्रेनिंग घेता म्हणून. तशीच हे आमकां निरंतर कृष्ण स्मृती आमकां करता. स्मर्तव्यम सततम विष्णु न अस्मर्तव्यम जातुचित. तो वी हॅव टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर एवर फॉरगेट हिम अशी सांगता. दुसरे एक श्लोक अति महत्वाचो ह्याची 8वे अध्यायांत आसा भगवत प्राप्ती बद्दल. यम यम वापी स्मरण भावे त्यजति अंते कलेवरम तत्तद हम एति कौंतेय सदा तद भाव भावितः. आमकां मरण कालाचेर आमी खंयचे भावांत आसा तोच भाव आमकां प्राप्त जाता अशी श्री कृष्ण सांगता आसा. हाचेर अनेक कथा आसा ती भागवतमांत भरत महाराजा कडले आनी अनंत अशी कथा आसा ती तांचो वचूंक आमकां वेळ ना. जाल्यार आमी जे भावांत आमी आसता तोच भाव आमकां मेळटा. ते आमी ती आमी निरंतर जर भक्तींत आसल्यार आमकां गती मेळचे खातीर भक्ती करची न्ही, भक्ती करता आणि भक्ती केल्लेली मी ती आमकां ताजो फायदो लाभ जाता. भक्ती करतल्या भक्ताक वेद अध्ययन, यज्ञ कर्म, तपस्या, तत्वज्ञानाचो अभ्यास हे सर्वांचे फल ताका मेळटा, प्राप्त जाता आणि अंततः ताका कृष्ण लोकांतूं प्रवेश मेळटा. त्यामुळे ती भक्तीचे महात्म्य या 8व्या अध्यायांतूं भोगांत प्रमाणाने कृष्णाने सांगल्या. 9वे अध्याय म्हळ्यार हातूं गुह्य नाव आसा परम गुह्य ज्ञान. ह्या अध्यायांतूं कृष्ण सांगता की कशी तो भौतिक जगताचे आधार जावन आसा म्हणून. मया अध्यक्षेन प्रकृती सुयते चराचरम हेतुनानेन कौंतेय जगत विपरिवर्तिते. सो कृष्ण म्हणता की हे जे केलें आसा मगल सुपरविजन सुप्रिंटेंडन्सान जाता सगळं जे जावचें आसता मया अध्यक्षेन प्रकृती. तो कृष्ण म्हणता जाल्यार मूर्ख व्यक्ती ज्यो आसा ती ते हे उपहास करतात मगलो. अज्ञान आमी ते गोत आसना की हांवच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आसा म्हणून मगल उपहास करता ती. आणि हाचे बद्दल एक श्लोक आसा कोणतोची. अवजानन्ति मामूढ मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम. जाल्यार महात्मा मगल्या शरण घेता ती आणि मगली पूज करता ती. त्यामुळे ती तांकां आध्यात्मिक मार्ग जो आसा एकदम मोकळो जाता, सरळ जाता. आणि म्हणता ते कृष्ण म्हणता महात्मनास्तु पार्थ दैवी प्रकृती माश्रिता भजंती अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतान अव्ययम. आणि एक श्लोक गोमटे श्लोक जो म्हाका आवडता, LIC का आवडता. अनन्यश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम. योगक्षेमं वहाम्यहम. योगक्षेम हांव पळोवन घेता तांगेले म्हणून. तरी हे श्लोका बद्दल हा श्लोक योगक्षेम वहाम्यहम लायफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशने मोठो म्हणून घेतला. सगळं पॉलिसीचेर तुमकां हे मेळटलें. तरी योगक्षेमम वहाम्यहम ह्या विशयांत एक सुंदर कथा आसा. संक्षिप्तांत हांव सांगूं इच्छिता, वेळ मस्त ना आमचे गलतिके. ही कथा आसा अर्जुनाचार्य गेली. अर्जुनाचार्य जो आसा एक अत्यंत गरीब अशी ब्राह्मण आशिल्लो, दरिद्री ब्राह्मण आशिल्लो, ज्ञानी मनुष्य. तागेलें जीवन म्हळ्यार गरिबींतूं जातालें, नित्य मधुकरी करून तांगेलो उदरनिर्वाह जातालो. तरी ताणें एक पंता भगवद्गीताचेर टीक बरोवन तें कार्य ताणें हातांत घेतलें आणि बरयतना तो ह्या श्लोकाचेर येवन पावलो. अनन्यश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम. वहाम्यहम म्हळ्यार तो स्वता कृष्ण करतलो हें काम.
हे ताका मन आतायलें आनी ताणें लेखलें की हें कलकी चुकलें आमकां आनी ताणें ताजेर ते वहामी अहम ताजेर स्क्रॅच केलें आनी हें स्क्रॅच केलें आनी तो म्हणालो विचार करता जेन्ना कडेन पळोवया म्हणून तो वचूंक मधुकरी करूंक ताणें मधुकरी करूंक वच्चे भितरी तांगेल्या दरवाज्याचेर तागेल्या बायलेन हें बागिलो ओपन केलें ठक 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 अशें आवाज जालो तरी पळयल्यार दोन्ही भोव गोमटे अति सुंदर बालक थंय आयले ती एक श्याम वर्णाचो आणि एक अगदी गोरोची गोर गोमट म्हणतात न्ही तशी दोग जाण बालक थंय येता ती आणि तो तातूंत तो श्याम वर्णाचो अति सुंदर बालक जो आसा तो येवचे भितरी अर्जुनाचार्य बायलेक म्हणटा वगवगी हांव मस्त तितलें सामान हाडा म्हाका फाटी मस्त सामान आसा वगी तू घे चार्ज घे आनी आमी हांगा धांवन वता ती म्हणून नाजाल्यार तुका बामणाक परत म्हाका मारतलो म्हणून ती म्हणटा अरे म्हाका बामण केल्यार मारतलो तुमकां ना 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 पळय म्हाका फाटीचेर पळय मार्क आयला रेड मार्क आसा म्हणून ते म्हणटा अरे म्हाका बामण इतलो क्रूर जाला वया जाल्यार पळयत ती पळयल्यार हय मार्क एक रेड मार्क आसा फाटीचेर आणि ते सामान सगळं खावचे अनेक अनेक दिवसा खातीर पुरती जावन तितलं सामान सोडून धांवन वतात दोग जाण आणि अर्जुनाचार्य परत येता मधुकरी करून पळयल्यार ही बायल आज भांबावन गेल्या ती कन्फ्यूज जाल्या हे अनुभवाने आणि ती रांदप करून स्वता जेवणाक बसता आर्यन आमगेले संस्कृतीन तो बायल पयली जेवना बायल बामणा वाण कडेच बसता जाल्यार ती त्या परिस्थितीन ती जेवण करच्याक बशील ती तितली भितर अर्जुनाचार्य म्हणटा अरे रे कल चल्लें तुका जेवण तेव्हा ती सगळं खबर सांगता आणि म्हणटा की तू इतलो क्रूर कशी जालो ते इतलो पाप निष्पाप बालकांक तू फाटीर मारले रण आयला तागेलें तू अशें केलें म्हणून ताका कळना हें कशें जालें म्हणून तो म्हणता कल जालें म्हाका सांग खबर सांग ती सांगता की अशी तू नातेल तेव्हा 2 बालक आयले आमचे खातीर खूब खाद्य पदार्थ सगळे घेवन आयले आनी कडेन तो भितर वचूंक आनी तूं जे केलें बरयता थंय वचूंक इमिजिएटली अर्जुनाचार्य भितर वचून पळयता तर ताणें खंय ते वहामी हम खोडलेलें मार्क केलेलें तेचेर परत वहामी हम करोती हम म्हणून बरयलेलें ताणें तें करोती काडून वहामी हम जाता म्हळ्यार श्री कृष्ण स्वयं सुद्दां भक्तागेल सेवा करता तेमी ती सेवा करची कितलें महत्व पूर्ण ही आमकां हे सुंदर कथांतल्यान कळटा अध्यायांतू भगवंतागेले ऐश्वर्या बद्दल स्वतः भगवंतू ज्ञान दिता आमकां अर्जुन हांव तुका आनी श्रेष्ठ ज्ञान दिता आतापर्यंत तुका दिल्लें सगळें ज्ञान श्रेष्ठच आसा जाल्यार ताज्या पेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान तुका दिता आनी त्या 10व्या अध्यायांतू तुमकां सगळ्यांक गोत चतुश्लोकी गीता आसा आणि ती चतुश्लोकी गीता भोगमट आसा सगळ्यांना त्याचा अभ्यास करू येता अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः तरी हे अंतू अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं हे जे भौतिक आणि आध्यात्मिक जगत जे आसा ते ताचे स्रोत हांवचे हांव कारण सर्व कारण कारण म्हणतात नाही आम्ही तर सर्व कारण कारण हांवच आसा समस्त आध्यात्मिक आणि भौतिक जगतांचे स्रोत कारण हांवन जावन आसा आणि हातूंतल्यान आमी शिकता की आमी ती श्री कृष्णाक शरण वचका ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस सर्व कारण कारणम आणि दुसरे श्लोक तो म्हणता मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता केन्ना मत बद्दल विचार करता केन्ना मगल बद्दल विचार विनिमय करता केन्ना मगल कथा आयकता ती एकमेका दुसऱ्यांक सांगता ती आणि तांतून तांकां अत्यानंद प्राप्त जाता हे मगल भक्तांगल गुण कृष्ण भक्तांगल गुण गौरव करता असं तरी हे तेषां सतत युक्तानां तरी हे हाजे बद्दल एक अगदी
छोटी कथा असं सांगता टेम्पटेशन जातस म्हाका सांगूक तरी एक म्हणता एक एक अलवार जो जगन्नाथ पुरी वचूंक जालो तेन्ना एकदम जोराने पावस सुरू जालो अत्यंत पावस घनघोर पावस सुरू जालो ताणें पळयलें खंय भिजून वता हांगा म्हणून ताणें एक थंय पळयलें एक छोटेशें एक रूम आशिल्लें त्या रुमान ताणें वचूंक लागलो आनी तो थंय वचून तो ही वॉज रिलॅक्सिंग देर तितले भितर दरवाजाचेर खटखट जालें आनी आनीक अलवार भितर येयलो विचारलें हांव भितर येवें म्हणून म्हणालें जरूर ये दोग जाणां खातीर स्थान आसा सफिशियंट स्पेस फॉर टू ऑफ अस आणि ते दोग जाण एकमेकाक खिचून राबता ते कडेन तिसरो थोड्या वेळान आनीक खटखट जाता तिसरो अलवार येता तो विचारता हांव येवें म्हणून जरूर यो आमी तेग जाण एकमेकाक राबयत आणि हे तेग जाण एक मेळ्ळा पळय अलवार टॅकल करतले विल दे डिस्कस पॉलिटिक्स विल दे डिस्कस कोरोना ना ते तांणी भगवत भक्तीमय चर्चा सुरवात केली आणि ते तांकां चर्चा चाल आशिल्ली त्या वेळी तांकां दिसलें की आनीक चवथो कोणी तरी एक बाजू घेवन राबला लागींची चिकटून राबला तो कोण आशिल्लो स्वता भगवंत आशिल्लो कृष्ण लायक्स टू हियर हिज ओन ग्लोरीज सो ही वॉज स्टँडिंग नेक्स्ट टू देम ह्या प्रकारे कथा आसा मच्चिता मद्गत प्राणा कडे तिसऱ्यान म्हणतात तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामी बुद्धियोगम तम येन माम उपयंती ते कोण मगल निरंतर प्रेमपूर्वक सेव करता हांव ताका ज्ञान प्रदान करता म्हणल्यागी पावचें खातीर म्हणल्यार कशी पावयता हेचे खातीर जे ज्ञानाची ज्ञान अगत्य आसा तें ज्ञान हांव दिता अशें कृष्ण सांगता आनी चौथे श्लोकांत म्हणटा तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञाननम ज्ञानजम तमः नाशयामी आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता हांव तांगे हृदयांतू ज्ञान दिपाने तांचे आशिल्ली पुरा अपूर्णता तांचे आशिल्ली पुरा अज्ञान ते पुरा दूर करता अशी हे 4 श्लोक आसा ती आनी तूं भोगम प्रीतीने कृष्ण जो आसा तत्वज्ञान दितस आणि भक्तांचेर तागेले अनुग्रह दाखयतलो आसा तरी अर्जुनागेले समाधाना खातीर तागेले ऐश्वर्याचे विस्तृत वर्णन ह्याची अध्यांत आसा विस्तृत वर्णन आसा बोगोमट आसा तांतूची सुरवात जाता आदित्यानाम अहम विष्णू अशी एकामागशे एक ताजे वर्णन आसा आणि तागेले पुरा जे ऐश्वर्य आसा ती भगवंतागेले ऐश्वर्य कितलें ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी तागेले ऐश्वर्य कितलें आसा म्हणून ताजी आमी कल्पना करूंक जायना तुमी ती तरी त्याची अध्यायान तो एक सुंदर श्लोक येता यद्यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तत् अवगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम तर त्यावेळी कृष्ण अर्जुना सांगता मग ऐश्वर्य कितलें म्हणून ताची तूं कल्पना करूंक जायच ना म्हणून इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू विज्युअलायज तुका ताजे बद्दल कल्पना करूंक जायच ना मग कितलें ऐश्वर्य आसा म्हणून आनी तांचो म्हणटा यद्यद विभूती जे कल तुका हे भौतिक जगतांतून किंवा खंय अध्यात्मिक जगत जे कल तुका तांतून सुंदर असं म्हणून दिसता जे कल बरें असं म्हणून दिसता जे कल महत्वपूर्ण असं म्हणून ते सगळे मगले तेजाचे अंश म्हणून लेख ह्या प्रमाणे कृष्ण स्वतागले ऐश्वर्या बद्दल ह्या श्लोका मार्फत आमकां ज्ञान दित असं बहुत महत्वपूर्ण असं तरी 11 स्कंद जो आसा स्कंद अर्जुनाक श्री कृष्ण विराट रूप दर्शन दिता विराट रूप दर्शन जे आसा तातूंत अर्जुनाक विराट रूप पळोवची इच्छा तो व्यक्त करता म्हणून अर्जुन कृष्ण ताका दाखयता कृष्णाक सौम्य रूपान तूं समाधान आसता तातूंत जाल्यार तिका ताका मनांत ती इच्छा जागृत जाता की म्हाका विराट रूप पळोवचें आसा म्हणून कृष्ण विराट रूप प्रदर्शन करता तागेलें आणि ते विराट रूप म्हळ्यार अक्राल आणि विक्राल आमी कल्पना करूं जायना म्हळ्यार भय म्हणजे भयभीती जागृत करतना मनाचें विराट रूप तागेलें आसता विश्वरूप दर्शन करयता
त्या तांतू सांगता कृष्ण की हांव कालच काल काल रुपाने सगळ्यांक जाता तूं लेखता की तूं युद्धान तूं लोकांक तूं तूं तांगेलो वध करतलो म्हणून तूं वध करचें ना ते ऑलरेडी दे आर किल्ड पळय म्हणून तें सगळें जाता तें पळोवन भोव प्रभावीत जाता अर्जुन तो लागता अरे इतलें सगळें जाल्यार हांव कले करचें ना निमित्त मात्र भव सव्यसाचित अर्जुना फक्त निमित्त जावचें आसा जे कल करचें आसा तें हांव करतस किंवा करता करतलो त्यामुळे ते तूं तूं काळजी करसर ना आणि ते रूप विराट रूप हाची मस्तितू चर्चा आसा वचना ती वेळ ना आमचे लागीं तांतू विराट रूप पळोवन अर्जुन जो आसा कम्प्लिटली प्रभावित जाता एकदम भाम मावन वता पळोवन एक दृश्टीने ताका दिसता की भंय भंय दिसता मनान भयभीती जाता त्यावेळी आणि कृष्णाक तो विनंती करता हे कृष्णा तूं आता तुगेलें ओरिजिनल रूप दाखय हे विराट रूप पळोवन बरें दिसलें हे करताना जाल्यार आय डोंट वॉन्ट टू सी इट अगेन एंड अगेन प्लीज तूं तुगेलें ओरिजिनल फॉर्म जे आसा तुगेलें जे सौम्य रूप आसा ते सौम्य रूप ते दर्शन तूं म्हाका दिल्यार हांव म्हजेर भोव अनुग्रह जातलो तेमी सौम्य रूपाचें दर्शन तूं दाखय अशी ते विनंती करता ते आणि अर्जुनाक श्री कृष्ण अत्यंत कृपावंत असता आणि तो तागेलें सौम्य रूप जे आसा अर्जुनाक दाखयता पयलें चतुर्भुज रूप दाखयता आनी कडेन तागेलें अति मनोहर अति सुंदर श्याम सुंदर रूप ताका दाखयता आणि तावळी कृष्ण म्हणटा की की हे जे दर्शन आसा म्हगेलें श्याम सुंदर फक्त शुद्ध भक्तांकाच प्राप्त जाता म्हणून तूं भाग्यवान आसा तो अर्जुनाक तें दर्शन मेळटा भक्तो सीमे सखा चेती हे स्टेटमेंट भगवद्गीतान तूं कृष्ण करता की तूं म्हगेलो भक्तू आसा आनी तूं फ्रेंडू आसा त्यामुळे तुका हे हांव लाभ जाता आसा हेच देयान तूं कृष्ण म्हणटा भक्त्या तू अनन्या शक्य अहमेव विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप तरी विंगड विंगड मार्ग आसा ती भगवंत गॉड रियलायझेशनाचे किंवा भगवंताक साक्षात्काराचे जाल्यार हांव तूं कृष्ण अगदी निक्षून हे श्लोकान सांगता आसा भक्त्या तू अनन्या शक्य अहम एव विदो अर्जुन हांव खंयचे रुपांत आस कशें हांव आस हें जर तूं पळोवन चित्ता आसल्यार एकूच मार्ग आसा दुसरो खंयचो मार्ग ना भक्त्या ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्वीस तूं म्हाका हें पळोवचें जातलें ज्ञातूम टू नो मी आनी पळोवच्याक आनी म्हाका लिलान तूं प्रवेश करचो आसल्यार हो एकू मार्ग आसा दुसरो खंयचो मार्ग ना ह्या प्रमाणे भक्ती मार्गाक प्रोत्साहन कृष्ण दिता आसा कडेन कृष्ण म्हणटाय अर्जुन कोण सकाम कर्म आणि मनोधर्म ह्या कर्मशांतून मुक्त आसा स्टेटमेंट आसा कृष्ण म्हणटा हे अर्जुन कोण सकाम कर्म मनोधर्म ह्या कर्मशांतान मुक्त आसा जो म्हगेल्या शुद्ध भक्तीन तूं तत्पर आसा आणि जो प्रसन्नतेने खातीर मगल प्रसन्न हा प्रसन्न जावन का म्हणून कर्म करता आणि म्हाकाची जीवनाचे लक्ष मानता आणि सर्वांगली मैत्री करता तो निश्चय ही मल्ल्या घेता म्हणून तर ह्या तू चार वाक्यान तू भगवंत प्राप्ती खातीर कल कोरका हे आमकां सांगल्या भगवंताने तर ही उडा दवर घेवन सारकें आसा की एक म्हळ्यार भक्तीन तत्पर आसता दुसरें म्हळ्यार कृष्णाक प्रसन्नते खातीर आमकां कर्म कोरका आनी म्हाकाची म्हळ्यार जीवनाचे लक्ष मानका आनी सर्वांगल मैत्री करका हो म्हळ्यार निश्चय रुपान तूं म्हणल्यार येता म्हणून हे आश्वासन भक्तू कृष्ण दिता आमकां 12 अध्याय जो आसा तो भक्ती योगाचेर आसा
भक्ती योग. अर्जुन विचारता भक्ती श्रेष्ठ की निर्विशेषवाद किंवा अव्यक्तवाद इम्पर्सनॅलिझम, आणि तो दोन्हीपैकी खंचे श्रेष्ठ. कृष्ण म्हणता भक्ती श्रेष्ठ जावन असं, भक्तीपेक्षा श्रेष्ठ दुष्कले ना. ते परत परत की माहितात भगवद्गीतांतून. त्यामुळे ती प्रभुपाद ना प्रत्येक श्लोकानंतर कॉमेंट्री करताना भक्ती विधान हाडतालो. लोक विचारतले खंय म्हणे श्लोकांत भक्ती बद्दल. प्रभुपादाक प्रत्येक प्रत्येक श्लोकांत भक्ती दिसताली आणि त्यामुळे ती ताचे बद्दल तर सांगतालोय. त्याच कारण कळ्ळें, भक्ती श्रेष्ठ जावन कळ्ळें असं. त्यावेळी कृष्ण तर कारण दित असं. तर सांगता क्लेशः अधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम. अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देववद्भिर अवाप्यते. आम्ही सगळेजण देहधारी जावन असती आणि देहधारी लोकांक आम्ही देहधारी म्हळ्यार आमच्या पुरो अंग असत, दोळ असती, कान असती, सगळं शरीर असं. आणि अशी देहधारी व्यक्तींक अव्यक्त, दॅट विच यू कॅनॉट सी, दॅट विच यू कॅनॉट सी, यू हॅव टू विज्युअलाइज, हे सूट जायना, हे योग्य जायना असले. त्यामुळे ते भक्तीची श्रेष्ठ असत. क्लेश हा क्लेश असत. कृष्ण कंडेम करना म्हणना अरे इम्पर्सनलिझम इज कंडेम, नाही. कशी कंडेम करतलो? इम्पर्सनलिझम, इम्पर्सनल आस्पेक्ट इज ऑल्सो हीज आस्पेक्ट. सगळंच असतं. त्यामुळे ती कंडेम करना. त्याला सांगता की हा भो क्लेश असते तुका, त्यामुळे ती तू भक्ती करी. यू ऍक्सेप्ट भक्ती. तरी श्रीकृष्ण भो कम जाता का तालमेने पेशंटली पेशंटली भक्तीन तू भक्ती करच्यान तू विंगड विंगड पर्याय जे असत ताचे बद्दल ज्ञान दिता. पहिल तो सांगता तू मत ज्ञान तुमची चित्त स्थिर करी, मयेव मन आदस्व मयी बुद्धी निवेशय. तो सांगता की तू तुगल पुरा म्हणजे मज्जेर फोकस करी, कॉन्सन्ट्रेट करी म्हणून. हे जर तुक जायना तरी तू भक्तीचे अनेक विधान असती, विंगड विंगड मार्गाने तुम्हाला येव. नवविधा भक्ती असं श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन शकी जन आत्मनिवेदन. नवविधा भक्ती तुलखंचे मार्ग तू स्वीकार करी आणि तू मुखार येव. भक्ती करी जाल्यार रे, भक्ती सोड नाका. तो जो कोणी माक्काची जीवनाचे चरम लक्ष मानून श्रद्धा सहित मगली भक्ती करता तो माका अत्यंत प्रिय अस, अशी कृष्ण अर्जुना सांगतात. 13व्या अध्यायांतून प्रकृती, पुरुष आणि चेतना हाचे बद्दल माहिती असं. अर्जुन पुरुष, प्रकृती, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ इत्यादी विषयांचेर प्रश्न विचारता आणि कृष्ण ताका सगळे प्रश्नांक समर्पक उत्तर दिता. हे आमकां 13व्या अध्यायांतून वाचन करूं मेळटा. क्षेत्र म्हळ्यार कळ्ळें, क्षेत्रज्ञ म्हळ्यार कळ्ळें, हें सगळें ज्ञान आमकां तांतून मेळटा. आणि आम्ही सगळ्यांक आम्ही प्रत्येक मनुष्य ताका सीमित ज्ञान असतं, शारीरिक सीमित असं, मनोबुद्धी सीमित असं. तर श्रीकृष्ण जे असं ही क्षेत्रज्ञ फॉर द एंटायर ह्युमॅनिटी, सगळ्या युनिवर्स, तो तागल स्थिती विंगड असं. अशी विंगड विंगड वर्णन आणि तो वाचून मेळटा आमकां. तरी 14व्या अध्यायांतून प्रकृतीचे 3 गुण, जीवांगलो जन्म केवळ भौतिक प्रकृती मिती मात्र जायना. लोक लागतात की प्रकृती मिती जीवांगल जन्म जाता म्हणजे आत्मा एक्सेप्ट वेरियस बॉडीज ड्यू टू प्रकृती अशी लागता ती. जाल्यार भगवंतूची बीज प्रदापिता असं. भोग आमट श्लोक असं ह्याची अध्यायांतू 13व्या अध्यायांतू. सर्वयोनेषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्तिया तासां ब्रह्म महत् योनी अहम बीज प्रदापिता. अहम बीज प्रदापिता अशीची जायना. इवन भगवंताक दृष्टिक्षेपान सुद्धा बीज दिले जाता. सगळं जे हे जे भौतिक जगत युनिवर्स असं ताचे निर्माण सुद्धा
भगवंताकडे ग्लांसा मीत जातात दृष्टीमिती तो बीज प्रदापिता भगवंत जावन असं तासाम ब्रह्म महत्योनी अहम बीज प्रदापिता. तो भौतिक प्रकृती 3 गुण सत्व रज तम ह्याने युक्त जावन असं आणि अशी जगात खंयची वस्तू ना किंवा खंयची हे ना जे हे 3 गुणांनी प्रभावित ना सगळ्यांतून प्रभाव असं मनुष्यागली प्रवृत्ती सगळं कले सत्व रज आणि तम गुणाने जे असं त्याच्याने प्रभावित झाल्या तरी अंतु ह्याच अंतु एक भोगम श्लोक असं मामच अव्यभिचारेण भक्ती योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. जो व्यक्ती समस्त परिस्थितींतून एकाग्र भावनेने पूर्ण भक्तींतून प्रवृत्त जाता तो 3 गुणांक पार करून ब्रह्माच्या स्तरांत पावता. दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती. ते माया तरण करून जाता हे भगवंताकडे भक्तीने हे आमकां सांगल्या. आता मग स्ट्रेट अवे अंतिम अध्याय 18वे अध्याय आमतू वता 18वे अध्याय आमतू 5 भो महत्वपूर्ण श्लोक असती ताजे बद्दल हांव चर्चा करू इच्छिता. तो 18वे अध्यायांतू 5 महत्वपूर्ण श्लोक म्हळ्यार ते एक पहिलो श्लोक जो असो तो ब्रह्म साक्षात्कारा बद्दल. ताका श्री कृष्ण म्हणता गुह्य ज्ञान ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोच्यति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम. ब्रह्मभूत तो हाज्याने ह्यांतू म्हळ्यार श्रीमद भागवतान सांगल्या की पूर्ण पुरुषोत्तम परम सत्य जे असं 3 प्रकाराने आम्ही जाणू शकतो की एक म्हळ्यार ब्रह्मन दुसरं म्हळ्यार परमात्मा तिसरं म्हळ्यार भगवान. हे 3 प्रकाराने आमकां हे ज्ञान प्राप्त जाता मेळता. आणि ब्रह्मन जे असं ते ज्ञाना बद्दल त्या ज्ञानाक आम्ही गुह्य ज्ञान म्हणून हे 18वे अध्यायांतू 18.54 अंतू कृष्ण दिता. तर ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती. कोण हे ब्रह्मन स्तराचेर आस ब्रह्मन म्हळ्यार पार्शियल रियलायझेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ म्हळ्यार अंशिक ज्ञान असते परम सत्या बद्दल ते आमकां मेळटा. ती आणि तांतू सुद्धा अशें न्हय की ब्रह्मन साक्षात्कारान तूं आनंद ना. आनंद आस जाल्यार अगदी ताची मात्र अत्यंत कमी जावन आस व्हेरी लेस. तरी ब्राह्मण कडेरी दुसरं म्हळ्यार ज्ञान एब्सोल्यूट ट्रुथाचें परमात्मा रियलायझेशन. आमगेल सगळे सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृती ज्ञानम अपोहनम च वेदेषु सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम. तर आमच्यान सगळ्यांतून परमात्मा मिती आमकां सगळे कळता. न्हिद सकाळी उठयता त्या वेळी हांव कोण म्हणून हे ज्ञान आमकां परमात्मा दिता. न्हिद उठना पडय हांव अलेक्झांडर द ग्रेट म्हणून अशें लेखून उठल्यार म्हाका बी टेकन टू ए मॅड हाऊस. तरी हे हांव तूं कोण असं ताजी प्रज्ञा परमात्मा आमकां दिता. आत्मा आनी परमात्मा हे दोन्ही भगवद्गीतान तूं 2 पक्षांक कंपेर केल्या ती. ते परमात्मा मिती जावन आमकां सगळें ज्ञान मेळटा. आणि तांतू गुह्यतर ज्ञान हाक म्हणटा ती परमात्मा ज्ञान. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया. तर ईश्वर जो असं सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति.
सगळ्यांना हृदयांतून ईश्वर असं कृष्ण असं परमात्मा आणि परमात्मा आम्ही ती आमकां विंगड विंगड संकेत मेळटात वेळेवेळेचेर प्रतिदिन प्रतिक्षण मेळटात परमात्मा आम्ही ती जावन आमकां कळटा की कल करचे योग्य आसा कल करचे अयोग्य आसा परमात्मा आमी ती आमकां स्मृती मेळटा उड आसता आमी कोण आसा ती म्हणून ह्या प्रकारे परमात्मा गेले हे जे ज्ञान जे आसा तें गुह्यतर ज्ञान म्हणटात ताका तिसरें जे आसा भगवान साक्षात्कार परम सत्याचे भगवान साक्षात्कार म्हळ्यार पूर्ण साक्षात्कार ब्रह्मन साक्षात्कार आंशिक साक्षात्कार परमात्मा साक्षात्कार आंशिक साक्षात्कार जाल्यार भगवान साक्षात्कार पूर्ण साक्षात्कार जाता तरी तांतू श्लोक आसा 18व्या अध्यायांतूच आसा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः हे कृष्ण म्हणता हे गुह्यतम ज्ञान गुह्यतर आणि गुह्यतम ज्ञान हे तुका दिता आसा सर्व धर्मान परित्यज्य तरी कृष्ण अर्जुना सांगता की हांव तुका आतां थंय मस्त बग सांगलें हें कोर येता तें कोर न्ही हें कोर येता तें कोर येता मस्त बग तुका सांगल्या जाल्यार आतां हांव तुका जें सांगता आसा तें सर्वांत गुह्यतम ज्ञान आसा पहिले हांव म्हणलेलें की कृष्णाक भक्ती करता जाल्यार पर्टिक्युलर क्वालिफिकेशन लागतलें हें लागतलें आतां हांव तुका सांगता की तूं सगळें विसरी आनी फक्त सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज तू मगले शरण घे तर शरणागत जावचें किंवा आश्रय घेवचें हे अति महत्वपूर्ण आदेश हातूंत आमकां कृष्ण दिता की सर्व धर्मान वेगळे वेगळे प्रकारचे धर्म विंगड विंगड धर्म ते सगळे तू विसरी हांव तुका जें सांगलें आतां त्या विसरी आणि मागता शरण यो सो शरणागती इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ स्पिरिच्युअल लाइफ धर्म आमगेले शरणागत वच्चे भगवंताक सर्वांत महत्वपूर्ण आसा अनुकल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो तरी आमकां हे जे काही भक्ती खातीर अनुकूल आसा ते आमकां करता आनी भगवंताक शरणागती आमी स्वीकारता हे सांगता सगळे प्रकारचे धर्म तू परित्याग करता जो आणि माम एकम शरणम व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः कले दुःख करू नाका कले चिंत करू नाका हांव तुका सेव करता ह्या प्रकारे 18व्या अध्यायांतून गुह्यतम ज्ञान कृष्ण दिता हातूंत लेख की कृष्ण कितले कृपाल आसा म्हणून कितले करुणामय आसा म्हणून तो सांगता की हांवें तुका सांगिल्लें सुद्दां तूं विसरयत जाल्यार हे सर्वांत महत्वपूर्ण आसा शरणागत घेवची तर कृष्णाक शरण वचचें इतल्यांत महत्वपूर्ण आसा आनी तें शरण आमी घेवका आनी शरणागती इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ स्पिरिच्युअल लायफ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट तें करता तरी हे ज्ञान अर्जुनाक कृष्ण 18व्या अध्यायांत दिता आणि 18वा अध्याय सुद्दां एक दृश्टीने पळोवचें गेल्यार संपूर्ण भगवद्गीतेचो सार जावन आसा तेमी ती तो अध्याय आमी समची ताचा अभ्यास करून तातूंतल्यान जे आध्यात्मीक आमकां फायदे आसात ते फायदे आमी घेवंक ती व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कडे कृष्ण तक मदेंची अर्जुनाक विचारता की हांव तुका हें सगळें सांगलें तें तुका पटलें वे हॅव यू अंडरस्टूड वॉट आय हॅव टोल्ड यू इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड तुका कळ्ळें जाल्यार हांव परत सांगूंक तयार आसा म्हण हे शिक्षक गुण हो विद्यार्थ्याक परत परत सांगचे प्रवृत्ती ही शिक्षकागेली प्रवृत्ती आसता ती प्रवृत्ती कृष्ण अर्जुनाक दाखयता आसता आणि अर्जुनाक सांगता की तूं कसली काळजी करू नाका तू जे करू जाता तें तूं कर यथा इच्छसी तथा कुरु मस्तपंत
लोक म्हणतात की कृष्ण ऑटोक्रेट असं डिक्टेटर असं जाल्यार कृष्ण फ्रीडम दिता इतलें सगळें आध्यात्मिक ज्ञान दिवन अंततः कृष्ण अर्जुना सांगता यथा इच्छसी तथा करू हे सगळं तुका सांगल्या जाल्यार तुका कशी मना आसा त्या प्रमाणे तूं करी म्हणून तर ही दिस इज नॉट डिक्टेटोरियल एटिट्यूड दिस इज कृष्ण अनुकंपाची जाल्यार ही वृत्ती आपल्या भक्ताक अर्जुनाक दाखयता आणि हे सगळें आयकना पळय अर्जुन म्हणता नष्टमोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मी गत संदेहा करिष्ये वचनं तव 18 अध्यायानंतर 73rd वर्स नष्टमोह अर्जुन मोहित जालेलो ताणें लेखिलें की म्हाका हांव युद्ध करचें नाका हांव अरण्य वता हांव भीक मागता हांव हें करता तें करता हे प्रमाणे तो मोहित जालेलो जाल्यार कृष्णाने ताका आध्यात्मिक ज्ञान दिलें आणि आध्यात्मिक ज्ञान दिल्याचे परिणाम केलो नष्टो मोह मग मोहांतल्यान तो मुक्त जालो आणि स्मृती लब्धा हांव कोण म्हजो कर्तव्य केलें टू अंडरस्टँड हू आय एम आय तें म्हाका कळ्ळें स्मृती लब्धा कळ्ळें मिती त्वत् प्रसादात तुगेल प्रसादा मिती म्हाका तें मेळ्ळें अच्युत तुजे मीत जावन तें म्हाका मेळ्ळें स्थितो अस्मि गत संदेह मगर पूरा संदेह मगर पूरा डाउट्स हैव बीन कंप्लीटली इरेज्ड दे हैव बीन वॉश्ड आउट आणि आता गत संदेह करिष्ये वचनं तव तू म्हाका युद्ध करू सांगिल्लें तें आतां करूंक हांव पूर्णतया सिद्ध जावन आसा तर मगर मोह पुरा नाश जाला तर हे महत्वपूर्ण असं की गीता वाचन करना पडे किंवा गीताचे अभ्यास करना पडे गीता आम्ही आमकां मोह जो आसा तो नष्ट जावंका ते महत्वपूर्ण असं हे कृष्ण हे अच्युत आता हांव मोह मुक्त जालो तुगेल्या अनुग्रहाने म्हाका स्मरण शक्ती वापस आयली आता हांव संशय रहित जालो आणि हांव तुगेल्या आदेशांचे पालन करता हे महत्वपूर्ण आहे तो आमकां श्री कृष्ण प्रतिनिधी श्री गुरु आसा गुरु जे आसा ते मगर गुरु परमपूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज आसा ती तरी आमकां श्री गुरु साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे श्री गुरु कृष्णाक स्थान घेता ते Krishna he is not God but he is on the platform very close to God त्यामुळे आम्ही तांक शरण घेतात त्यामुळे प्रतिदिन आम्ही म्हणतात की गुरुवंदनांत म्हणतात गुरुन जे सांगितले असं ते करतात साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भावत एव सद्भि किंतु प्रभोर्ये प्रियेव तस्य वंदे गुरुशी चरणारविंदम प्रतिदिन आम्ही म्हणतात तरी आम्ही गुरुक श्री कृष्णा बारीची तांका मान दिवन तांकां सांगिल्लें जे आसा ते आम्ही ताजे पालन करका गुरून सांगिल्लें आमी पळयतात की प्रभुपादा जाले जीवनांत सुद्दां तांणी तांकां जे प्रभुपादाक जे गुरुने भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरांनी सांगिल्लें जे आदेश आशिल्ले आणि कितकी वर्ष ते पालन करूं जाय न्ही 1922 सांगिल्लें तांणी 1965 पालन केलें तोपर्यंत गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते ते करिया ऐक ते गुरुमुख जे आयलेले ते पद्मवाक्य म्हणून ट्रीट करून आणि हृदयान ते सांभाळून दवरलें आणि केन्ना वेळ आयलो केन्ना परिस्थिती योग्य जाली केन्ना तांणी संन्यास घेतले केन्ना तांणी श्रीमद भागवतमाचे 3 ग्रंथ बरयले ते सगळे दुड्ड नाशिल्लो फायनान्स नाशिल्लें जाल्यार तांच्यागी श्रीमद भागवतमाची संपत्ती आशिल्ली श्रीमद भागवतमाचे ज्ञान आशिल्लें तें घेवन ते अमेरिका वचले आणि संपूर्ण अमेरिका कृष्ण भावना भावित केलें ही संपत्ती तांतली आशिल्ली प्रभुपादा लागीं तरी फायनली कन्क्लुजन संजय रागल आसा ते अंतिम श्लोक आसा 18.78 भगवद्गीताचो
यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयभूती ध्रुवानीति मतिर्मम. भोगम श्लोक आसा. यत्र योगेश्वर कृष्ण, खंय योगेश्वर कृष्ण आसा आणि खंय पार्थ आसा किंवा अर्जुन आसा, तत्र श्रीः थंय संपत्ती, विजय विक्टरी, भूती सगळं, ध्रुव ध्रुवा नीती थंय नीतिमत्ता ती सगळं थंय असं. कृष्ण खंय असं थंय नीती असं. ते आम्ही समजून घेऊ का म्हणतो. तरी हे ध्रुवा नीती मतिर्मम ही अशी संजय म्हणतात. wherever there is Krishna, there is always these attributes are always there. हे सगळ्या असं तिची निश्चितप्रमाणे हे आम्ही मनांतून दवरून घेऊ का आणि कृष्णा गले भक्ती कोरका. तर भगवद्गीता एक ग्रंथ अशें आसा की तो आमगेले प्रत्येक दैनंदिन जीवनान सुद्धा आमकां तातूंतल्यान मस्तितलें ज्ञान प्राप्त जाता. ताजो आमी फायदो करून घेवंक आणि भक्तिभावाने आम्ही भगवद्गीताचे वाचन करता. ह्या संदर्भांतून एक अंतिम एक कथा आसा ती हांव सांगूं इच्छिता. ती कथा म्हळ्यार की केन्ना चैतन्य महाप्रभू श्रीरंगम वचूंक गेलेले, तर थंय श्री रंगनाथ मंदिरांत थंय मंदिराचे हातूंत प्रांगणांतूं एक ब्राह्मण जो अशिक्षित आशिल्लो, ही वॉज नॉट एज्युकेटेड ब्राह्मण, अशिक्षित ब्राह्मण आशिल्लो, तो भगवद्गीता वाचतालो. ताका संस्कृताक ज्ञान नाशिल्लें. त्यामुळे ते तो वाचतना तागेले मस्तितले चुकी जाताले. यूज टू कमिट मेनी फॉल्ट्स वायल प्रोनाउन्सिएशन, उच्चार जे आसा ते समजायनाशिल्ले. आणि थंय आशिल्ले अनेक ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण जे आशिल्ले ते ताका पळोवन हांसताले. उपहास करताले तागेले. उपहास करची वृत्ती मनुष्यांत आसा. कृष्ण म्हणत नाही मगर उपहास लोक करतात ते म्हणून. सॉरी, वॉट टू स्पीक ऑफ ब्राह्मण. तागेले उपहास करताले तरी ते लोक हांसताले. पण ताका केले ताची पर्वा नाशिल्ली. तो निरंतर भगवद्गीता वाचन प्रतिदिन करतालो. तर थंय उदार पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभू एक दिवस श्रीरंगम आयले. ते आयले आणि त्यांनी त्या मंदिरात तो प्रवेश केलो आणि प्रवेश करना पळयले की एक ब्राह्मण भगवद्गीताचे वाचन करता, पूर्ण तन मन धन सगळं तांत घालून वाचन करता असत आणि बाकी ब्राह्मण त्या उपवास करत असत. हे चैतन्य महाप्रभून पळयले. सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, उदार पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभू तांत ते पळयले आणि त्या ब्राह्मणाला वचूंक आणि ते ब्राह्मण तो भगवद्गीता वाचतो आशिल्लो, निष्ठेन वाचतो आशिल्लो आणि ताजो दोळ्यांतल्यान अश्रुधारा येता आशिल्ली, कंटिन्युअसली शेडिंग टियर्स. तरी चैतन्य महाप्रभू थंय वचून पडताना तांकां साश्टांग नमस्कार केलो त्या ब्राह्मणाने. आणि त्यावेळी ते चैतन्य महाप्रभू विचारले तू कल करता. तो सांगला की मगर गुरुने भगवद्गीता नित्य वाचन करू सांगल्या ते हांव करता असं. महाप्रभू म्हणे ते ठीक आसा, बरोबर आसा, जाल्यार तुका दोळ्यांतल्यान इतलें अश्रू कला येता अशें, रडतले आसा इतलें पुरा कारण कल ताजें. त्यावेळी तो ब्राह्मण म्हणता की संपूर्ण ऑल युनिवर्साचे जो मालिक जावन आसा तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, कितले कोटी ब्रह्मांड नायक जालेलो तो कृष्ण जो आसा, तो कृष्ण आपल्या गेले भक्ता गेले सारथी जावन रथ चलयता. हे दृश्य मगल भगवद्गीता हातान हे दृश्य मगल दोळ्या मुखार येता आणि मग दोळ्यांतल्यान अश्रू भायर फुटून पडटा. ती म्हाका कळना अशें केलें जाता असं म्हणून. तरी ते आयकून चैतन्य महाप्रभू त्या ब्राह्मणाक आलिंगन करता, सांगता की तू हे भगवद्गीता अंडरस्टँड केल्या, तू अंडरस्टँड केल्या, यू हॅव अंडरस्टूड इट ॲज इट शुड बी अंडरस्टूड. तू अंडरस्टँड केल्या, तुका ताचे खरें ज्ञान मेळ्ळें आणि तू धन्य आसा. हा भोव प्रसन्न आसा. त्यावेळी तो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभू म्हणतात
तुम्हीची आयल्या ती यू आर युअर सेल्फ द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड तुमचं दर्शन म्हाका मेळ्ळें सो हांव भाग्यवान असो अशें करून ते अंतुलान आमी हे समजू शकतात की की भगवद्गीता कितले महत्वपूर्ण असं प्रत्येक जीवनात तू कले ना कल्या रीतीने भगवद्गीता प्रभाव जाताची आमगेले महात्मा गांधी म्हणतालो की भगवद्गीता ने मग जीवनातून मस्तिष्क बदलाव हाडल्यात यूज टू रीड भगवद्गीता तर श्री प्रभुपादाने आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघाचे प्रस्थापन करून अमेरिकांतू केला भारतांत करची इच्छा आशिल्लें करूं जायना जाल्यार थंय केलें करून तांणी गीता पाठण जे आसा सर्वत्र प्रचार केलो आणि आजकय भगवद्गीता प्रचार आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ करतस तुम्ही करतास का ते तुमच्या सेंटरांतून सगळीकडे संपूर्ण जगतांतू आज प्रचार जाता असं कल्याक मारी भगवद्गीता एक अशी ग्रंथ आसा जो जो वाचून आमच्या जीवनांतू अध्यात्म वृत्ती निर्माण जाता आणि ती अध्यात्म वृत्ती निर्माण जायना पुढे आमचं जीवन जे आसा ते सफल जाता ह्या 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 प्रमाणे आमी आमकां जी अवसर मेळ्ळ्या ती आमी कृष्ण भावना भावीत जाल्ल्या ती ही भगवंताची कृपा आसा कृष्ण भावना भावीत जाल्लेली ती आमी ताजो पुरा संपूर्ण फायदो घेवन आमी आमचं जीवन व्यतीत करता आणि सफल करता हरे कृष्ण